आंज बोडवे आमचे चाकर हुंच्या मनशाक आपल्यागे काम करूं एक चाकर जावं हुंच्या बिझनेसमॅनाक आपल्या गेले फॅक्टरी काम करूं चाकर जाय हुंच्या राष्ट्राक हे सगळे फॅक्टरी एंड इंडस्ट्री घालून तांकां चाकर जाय सगळे बिझनेसमॅन जावन आसा चाकर सो सगळे गुलाम आनी सगळे कोणा गेले ना कोणा गेले चाकर देवागे मांडावळ कितें आसलोली सुरवातेसून जेन्ना देवान आदामान येवा केल्लो जेनेसीस 1:26 देवान म्हणलें आमी मनशाक करया आमगेली इमेज म्हळ्यार एक्झॅक्ट लायकनेस सोर पद्दत देवान आनी एक देव केलो आर्गांचे जो कोणा केलो देवाक तो जावन आसा आदाम देव कोण जेनेसीस 1:1 एलोहीम सुप्रीम तेज्या वयर कोण ना हेच मतलब देवान मनशा केलो राजा भाशेन जियेपाक आनी तेज वयर देवा भायर कोण तेका हुकुमोक गायना तो कोणा गेलो चाकर न्हू सो देवान मनीस केलो तो राजा भाशेन कोणा गेलो चाकर न्हू हेच मतलब जेन्ना देवान मनशा केलो मनीस आपल्यागे जिवीत चलयतलो जैतिवंत वाटेन आपल्या जाय ते भाशेन आनी कोणा गेलो गुलाम तो आसपा ना 9:28 सांगता तांकां अधिकार दिली आतां तेंच्या अंडराक गुलाम येताय कोण सुकणी जायते भाशेन चलपाचे वस्तू ते उतर उजार केला थिंगा रामास म्हळ्यार निसरून वचपाचे वस्तू हेच मतलब सोरोप आनी गायदोळ आनी चोरोवन वचपाचे मतलब जाली जायतीं गोरवां आनी लोटोन वचपाची तेजो मतलब जालें निस्ती आनी बिर्यान वचपाची तेजो मतलब जालो सगळे एक गांजील आनी कसली बिर्यां आहा जालें सो 100% मनीस राजा भाशेन जियेतालो जे भाशेन देव जियेता आनी तो हुंचे मनशा गुलाम करपाना आनी तो हुंचे मनशा गेलो गुलाम जावपा ना आतां म्हणटा आमकां तो गुलाम कोण नाय कोण सर्वंट्स नाय आनी कोण चाकर नाय आमगे काम कोण करतलो कितू काम आहाय वोंपपाची न्युवपाची बिझनसाची हावपाची रांदपाची घर बांदपाची आनी आमगे जायत काम हांवें करपा कोण करता ही सगळीं कामां ओके आमच्या थोडी जनावरां ट्रेन करून जाता 10% काम जातली आनी 90% काम कोण करतलो देवा तो येवजण आहा मनशा राजा भाशेन जियेपाक हेच मतलब देवान आनी कसली तो मांडावळ केली जातली मनशा चाकर दिवपाक जेनेसीस 2:1 सांगता ती मांडावळ केसोती देवान स्वर्ग रचिलो संसार रचिलो मनशा रचिलो आनी दोलबार रचिलो दोलबार ते उतर जावन आसा साबा आनी ते जावन आसात आंज बोडये तेंगे काम कितें ते साबा उतर जावन आसा ते ट्रेनिंग दिलोले झूज करपाचे तितले न्हू कसलें काम मुखार व्हरपाचें ट्रेनिंग दिलां आनी कंपनी एक उतर जाना एक मनशागे सांगाती आनी तो मनशा गेलो हुकुम्यार रावपाचो आंज बोडयो देवान मनशा चाकर केलो आनी तो चाकर जावन आसा दोलबार आंज बोडयांचो सो मनीस कोणा गेले गुलाम आसपा न्हू मनशागे गुलाम कोण आंज बोडये अधिकार चलोवपा जाय जाल्यार एक राजान तेणें जावन जावपा जाय तेका फौज आहा वो आंज बोडयो ते डिस्क्रिप्शन दिला केसो आंज बोडयो देवान गार्डन ऑफ इडनाक आयलो इजिकेल पुस्तकांत सांगता 28:13 and 14 एक आंज बोडयो देवान इडनाक गायलो देवान इजिकेला सांगिल्लें वो आंज बोडयो एक उमके काम करून दिलो तें हे सगळें काम तेणें फेल केलें तेची एक विल्लाप घाल एक सिंतमेंताची खबर उलोय कित्याक ते व्हरतें काम दिल्लें तें सगळें काम इबाड केलें कित्याक चड दुखेची वस्त हे आंज बोड्यान ओगायलें त्या आंज बोड्याक काम कितें आसलोलें ही वॉज द चेरूब दॅट कवरत प्रोटेक्शन दिवपाचो आंज बोडयो मनशा दिल्लो तें उतर जावन आसा चाकाक एक फळप घालपा मनशा सोबती प्रोटेक्शन हे आंज बोड्याक दवरलो तितलें न्हू त्या आंज बोडव्याक सगळे भाशेन मोतयां तिका भांगार दिलोलें त्या मनशान कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता लायन 13 वो आंज बोडया देवागे जार्दिना मेळो देवान जार्दीन आपल्या पासत करूं ना देवान जार्दीन केल्लें मनशा पासत आनी ते मनीस देवा भाशेन रचलो तेका लागून तो म्हणटा हे देवागे जार्दिनांत तूं गायलोलो हे देवाक सांबाळपाक
आनी तेची चाकरी आनी सेवा करूंक. आनी ते देवान जो जावन आसा मनीस तुका सगळे भाशेन भांगार मोतयां तिकां दिली. हेच मतलब त्या मनशान तुका त्या देवान तुका बरे भाशेन त्राता केलो म्हळ्यार तूं बदमाश जालो, तूं अनउपकारी जालो. लायन 15 तेगेले ताळ्यां भितर आख्खो ऑर्केस्ट्रा आसलो, सगळे भाशेन म्युजिकल गिफ्ट दिलें. हेच मतलब हो आंज बोळ्यो देवाक स्तुती आनी वंदन दिवपाचो हे मनशा बराबर. मनशा देवा स्तुती आनी वंदन दिवपाक हो आंज बोळ्यो ताका आदार दितालो. तूं कोळें तेंगे आमचात की तूं गोट्या हाती तो म्हळ्यार सगळे हाडून परफेक्ट आसलोलो. मिनींग कितें केसलीं किजिल नाय तेंचे मदें. तेरे पासून तूं अनउपकारी जालो आनी बदमाश जालो. ताका लागून देव सांगता हे आंज बोळ्याचे विलाप घाल. कित्याक तेणें पातोक न्हू इनिक्विटी केल्या. इनिक्विटी म्हळ्यार एक वळशीक एक बुरशें पातक केलां आनी तें पातक जावन आसा. आमी जाणां क्लियरली केसो पातक केलें तें आंज बोड्यान आदां एवा नाळ्ळें देवागे उतराचे आड करून. देवान सांगलां हे झाडां फळ हाय नाका. देंवचारान सांगिल्लें तेदोन तो देंवचार आसना तो आंज बोड्यो तेणें सांगिल्लें तूं हें फळ हा. कित्याक तूं हें फळ हायल्यार देवा सारको जातलो. म्हळ्यार ती ऑलरेडी देवा सारकी आसलोली. केदोळ फोट मारली आनी केदोळ दुबाव गायलो मनशा मदें आनी मनीस हारलो. आमकां क्लियरली कळटा हो आंज बोळ्यो जावन आसा लुसिफर जो जावन आसा सोरोप. सोरोप म्हळ्यार मिनींग कितें? सोरोप म्हळ्यार नाशा. तें उतर तुवें ट्रान्सलेट केल्या हिस हिस चाडयो सांगपाचें. चाडयो सांगपाचें पोतपोतें मंतर घालपाचें. मंतर म्हळ्यार जाणां तुमी कितको घाताय तें एक चेडो आनी चेडो मोगान आहाय जाल्यार एक मुलाचें मंतर घाताय ती. मुजमोग कोता न्हू म्हाका सोडपाना न्हू केन्ना सोडपाना न्हू. ओय अरे मुजमोग कोता ओय कोत न्हू सांग म्हाका मोग कोत म्हणून आमी थिंग जुलामेंत घे मुजमोग कोता कोना कोता न्हू सांग म्हाका मोग कोत म्हणून. तें पोत्तें पोत्तें जेन्ना तें उतर उलयता तें मंतर पडा आनी ती सोतमानताय होरें तें मोग कोना जाल्यार तें सोतमानता आपूण मोग कोत म्हणून आनी मोग कोता. तेका म्हळ्यार मंतर. सगळे पॉलिटिशियन उजार कोताय तें पोत्ती पोत्ती उतरां तुवें उलयत रावल म्हणटा न्हू तुजें मंतर पडा आनी तूं म्हणा ह्या पॉलिटिशियनाक वोट केल्यार बरो. जाण जावन तो करपटा म्हणून कितू पाट तुमी साबांव गेला त्या टीव्हीची एडवर्टिजमेंट येयला पत्तो 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 तो साबांव लागले जग गिलमान जाप करून दोया जाता आनी तूं जाण जावन तो साबांव जग गिलमाना आनी दोया जायना म्हणून तूं गेला. कित्याक तुजें मंतर पडा. एन्चांटींग म्हणटा तें ते भाय हिस सोरोप म्हळ्यार कितें तुजें मंतर घालपाचो. सो हो आंज बोडयो देवान दिलो तो कंटिन्युअस 1 वर्स जालीं 2 वर्स जालीं 100 वर्स जालीं 150 वर्सां सांगत आहा थंय खायाय तुमी खायाय तें फळ हाय कांय नासना कांय जाय ती म्हणटा ना हांवपना ना हायल्यार कांय जायना कितें जातलें कित्याक तें फळ आनी कोणा लागून तुमकां लागून केलां तें हायल्यार तुमी देवा सारकी जाता देवा सारकी जाता देवा सारकी जाता देवा सारकी तेंचें मंतर पडलें आनी एक दीस तें फळ हायलें. रेवलेशन 12:9 तो जावन आसा आदलो सोरो. आदलो सोरो म्हळ्यार आदां येवा नाळ्ळो तो नमुणो आंज बोड्यो तो कोण तो जावन आसा देंवचार तो जावन आसा लुसिफर तो जावन आसा सैतान. तुका क्लियरली कळटा वो आंज बोड्यो देवान ताका राखोन दिलो तो मनशान नाळ्ळो आनी मनशांगे पदवी तेक गेली आंज बोड्याक आनी आंज बोड्यो जालो सैतान आनी तो मनशां आतां माडयता. आमी जायत पाट म्हणटाय न्हू देवान देंवचार कित्याक केलें काय कोण आयलो जाल्यार एकदम बरो जावपाक जाय. देवान देंवचार केलो ना देवान मनशा आंज बोड्यो दिल्लो मनशान त्या आंज बोड्या देंवचार केला. आर्गां जेजू सो जेजू सांगता हे आंज बोड्याक आनी तेगे सगळे बिरे आहा त्या आंज बोड्याच्या तांकां एक इफेन एक थोडें उज्याचें तयार केलां. आर्गां जेजू तेदोना देवा गेली आनी मनशा गेलो संबंद तुंटलो. देव पवित्र आनी मनीस पातकी आतां. हेच मतलब देवा जाय तुका आदार दिलोलो आपल्यागे आंज बोड्या उदेशी म्हळ्यार तेज्यान तुगे मागणें घेवपा जायना कित्याक तूं पातकी आनी देव पवित्र तेका लागून तुका खंयच्यान आदार मेळना आनी हो लुसिफर आनी तेगे पाड आंज बोडे जाता मेळो तें तुमी त्रास कोताय सगळ्यांनी ब्लॉक केलां. तुगे काजारी जिवीत ब्लॉक केलां तुगे फायनान्स ब्लॉक केलां तुगे पेखोवणी ब्लॉक केलां तुगे जैतिवंत तुगे खुशालकाय शांती समाधान सगळें तेणें ब्लॉक केलां. आर्गांचे जो कित्याक तुवें तेका अधिकार दिल्या पातक करून. तेका लागून जेजू संवसारांत येयलोलो ही पातकां काडूंक आनी पोत्तो मनशाक गेलो आनी देवागे संबंद एकठांय पावरफूल आंज बोड्याची आमकां आदार मेळोंक
आर्गां जेजूक जेन्ना तूं जेजू मानून घेता तेगे रोगत तुगे पातकां धुयता. तेगे रोगत तुगे पातकां धुया. जेन्ना तुगे पातकां धुयन नितळ जाताय तुगेलो आनी देवागे संबंद करून जाता. कित्याक तुका पातक ना, तूं पवित्र. जेन्ना तूं जेजू मानून घेता तूं मानून घेता तें रोगत तुगे पातकां धुयतें. मॅथ्यू 28:18 तूं क्रिस्त जाता. क्रिस्ताक कसो पळोवया, सगळी पदवी स्वर्गार आनी संवसारां म्हाका दिल्या. स्वर्ग म्हळ्यार कितें? धोल बार रांज बोड्याचो तुका अधिकार आहा तेंका उजार करूंक. मॅथ्यू 18:18 कितें तुमी संवसारां बांदतात तें स्वर्गार बांदतलें. बांदप म्हळ्यार कितें? करूं दिना. सोडप म्हळ्यार कितें? करूं दिता. हे दुयेंस मुज कुडी रावपा जायना जेजूच्या नांवान. धोलबार म्हणटा करेक्ट रावपा जायना. धोलबार तुगे कुडींतल्यान पासान ते मेळत भायर उडयतले. मॅथ्यू 6:9 जेजू सांगता आतां तुमगे मागण्याची स्टायल चेंज करात. आमचे बाबा स्वर्गीच्या ही जाय तें तुमच्यान मागो जाता. कित्याक तुगेलो बाप खंय आहा? स्वर्गार. कॅपिटल संवसाराचें जे भाशेन दिल्ली कॅपिटल आहा इंडियेचें. कितें जाय जाल्यार आमी कितें म्हणटाय? जाना गाना माना. हेच मतलब आमी मानून घेताय दिल्ली आमगेलें कॅपिटल आनी कितें जाय तें आमी धाडटा. आर्गां जेजूक तेच भाशेन तुवें जाण जावपाचें संवसाराचें कॅपिटल जावन आसा स्वर्ग आनी थिंगा पदवी बोळ टाका जे भाशेन दिल्ली सगळी आर्मी फौज आनी सगळे व्हड व्हड हुकुम्या मनीस रावताय तेच भाशेन आमचो बाप सर्गीचो केस केसो काम करूं जाताय ह्या आंज बोड्यांनी. ते आमी क्लियरली जाण जावपाक जाय. कित्याक तूं नेण जाल्यार तुज्यान हुकूम घालूं जायना. आतां जेन्ना मागणी करता कितें जाता? रेवलेशन 12:7 मायकलान आनी तेगे आंज बोड्यान हे देंवचार आनी तेगे आंज बोड्यान स्वर्गासून भायर उडयले. आमकां आंज बोड्यान ते चड पावरफूल आनी आमकां आंज बोड्यान ते चड हाय बायबल सांगता. एक इम्पॉर्टंट पॉयंट दवर मोनाक क्लियर दवर. तूं जेजू मानून घेयना तुका आंज बोड्यो मेळनाय. Luke 12:8-9 If you don't confess me in front of people, I will not confess before the angels of God. देवा मुखार आंज बोड्या तेज मुखार हांव सांगपाना चोय प्रॉब्लेम जाता मातशें वचोन चोय आपूण म्हणपाना. सो हेज मतलब जेजू ना आंज बोड्या मेळनाय. आतां ह्या आंज बोड्या आमचे पासत कितें करूंक शकता? रेवलेशन 7:1 आमगे आंज बोड्या ते चड पावरफूल. त्या आंज बोड्यान कितें केलां? रेवलेशन 7:1 चारी कोणशांनी संवसाराचे वारें बंद करून दवरलां. तितले न्हू ते आंज बोड्या पदवी आहा जोगिलां घालूंक गोड गोड घालूंक आनी धक्कम घालूंक आख्खो संवसारांत अर्थक्वेक घालपाक. कितलो स्ट्रॉंग तेचो. आनी लूक 2:16 सांगता त्या बिऱ्या आंज बोड्याचे आमकां चड व्हरतो दोलबारा. सेकंड पॉयंट आंज बोडे देवागे कितें खबर आहा तें तूं कम्युनिकेट कोताय. लूक 1:28 आंज बोड्यान आंकवार म्हळ्यार सांगता तूं गोरवेस जातली आनी कितको गोरवेस जातली कित्याक लागून गोरवेस जातली दादल्या संबंद आसा तेका लागून तुवें सांगपा जाय जेजू तुगे आंज बोड्या दिशेन उलोय मोकळे तुवें सांगपा जाय तेंका. दोग तीग जाणां सांग आंज बोड्या तुगे फावल. तिसरो पॉयंट सगलो लोक भिता कित्याक सगळी भिरांत आहा. देवान हुकूम घायला आंज बोड्या तुजे सगळे सोबती रेडी आसा. तूं तो क्रिस्तांव तुवें तो जेजू मानून गेला जेन्ना तूं चलोन येता कोण आहाय तुजें सोबती आंज बोड्या. तूं खूंय गेल्यार तूं म्हणटलो एक्सिडेंट जावन म्हणटलो मरपाना. जाण जावपा जेन्ना जाण जाता पदवी भायर सरता ते आंज बोड्या काम कोताय. जेन्ना तूं नेणा ते आंज बोड्या काम कोनाय. लूक 4:10 की तूं पाट तूं पोटा आसतना तूं म्हणटा अरे हांव बरो सालवार जाल मरे आंज बोड्यान केलें तुका. एक म्हाका सांग आंज बोड्या आमगेले चाकर. आनी एक एकदम इम्पॉर्टंट जेन्ना तूं कोंतीत आनी दुखीत आहा आंज बोड्या तुका बुजवण दितात तूं गोडसाण दितात. लूक 22:43 जेन्ना जेजू जेट्समनी गार्डन आहलो बायबल सांगता आंज बोड्यान ते बुजोवंक लागले. जेन्ना तुजें प्रेशर येता आनी तुका सगळे हाटी तूं कोसळोन पडटा तूं पडपाना. आर्गां जेजूक एक म्हणल्यार सांग म्हजे बारबो आंज बोडी हाय. आनी एक इम्पॉर्टंट तुवें जाण जावपा जाय जेन्ना तुका दुयेंस आहा आंज बोड्या तुगे दुयेंस भायर उडयतात. जायत लोकांक खबर ना कित्याक दुयेंस भायर वयता जेजू नांवान. जेन्ना तूं जेजू नांवान हुकूम घालता आंज बोड्या तुगे कुडींतल्यान पास जावन ते दुसरे लुसिफरान तेगे मेळत आंज बोड्या तेंका दोता आनी तुगे कुडीन तूं भायर उडयता ऑटोमॅटीक तुका पेकोवणी मेळटा. एक मनीस आहलो बेटसेडा पुला बोलेक आनी ते उदक फिरयतालो एक आंज बोड्या. बायबल सांगता कोण पयलो उडकी मारता तो पेकोवणी मेळटाली. तो फिरोयन दाखयतालो हांव येयलो मो हिंगा पेकोवणी पा कोणा जाय ती उडकी मारत. आनी जेन्ना ते उडकी मारता तेंगे कुडी भितर वचोन केसो दुयेंस आसा तो मेळत दोन भायर उडयता आनी ते बरें जाता. जॉन 5:4
मॅथ्यू 8:26 बायबल सांगता जेजून एक मोडा हुकूम गायलो. मोडा हुकूम गायलो म्हळ्यार कितें? लुसिफरान तेगे आंज बोडे मोड केला जेजू आनी ते शिसां बुडोवपाक. जेजून हुकूम गायलो, आमगे आंज बोडे केले आनी ते आंज बोडे भायर मारले, ऑटोमॅटिकली मोड तोंड जाले. आर्गां जेजूक मॅथ्यू 17:18 एक मोड माता तो मनीस जेजू बोले हाडलो आनी जेजून ताका धमकी दिली. हेच मतलब तेजे भितर मेळत मी हाय. जेन्ना धमकी दिता जेजूच्या नांवान फौजा ती कोणील्या पासान मेळत बांदून इफेर होणा उडयतले, ऑटोमॅटीक तूं बरो जातलो. तूं हुकूम घालपाचो. एक म्हणल्यार सांग तुगेले फौजा हुकूम घाल. तूं तो हुकूम घायना तुगे दुयेंसपणा केन्ना भायर वचपाना. आंज बोडये प्रॉब्लम जास्त होण्या त्या जाग्या वयर तुका भायर काडाय. जायत पाटी तो शेजाऱ्याचे चेडे येतींग गेल्लो आनी त्याच वेळा ती भास येयली मरे आनी तो मेल मरे. प्लेन क्रॅश जालें. कोण आहलो? बॅड लाग न्हू. सांज बोडे सगळे जाणां कितें करपा आहा तें आनी कोण तें रेडी केलें तें कित्याक तें दिसती पडना. तें सोंसनासो रेडी जालां. तें सगळें दिसती पडा वो मेळत मे कितें कोताय तें. तूं हुकूम गायना जाल्यार तेंच्यान कांयच करूं जायना कित्याक तूं लिडर तेंगेलो. आर्गां जेजूक लॉट आनी तेगे फॅमिलीक सोडोम एंड गोमोराचे उज येशने म्हणे लॉट आनी तेगे फॅमिली आंज बोड्यान भायर काडले. जेनेसिस 19:5 तुगे भुरग्यां वयता असो हुकूम घालनार आंज बोड्यान सांग ते खंयच्या निवार सोगल्यानी बाबा सोर्गीच्या आर्गांनी वाखाणी तुका कसले प्रॉब्लेम थिंग जावपाना. मुगे भुरगे लेट आहले तेका बरो भाशेन हाड. थँक्यू जीजस. हुकूम घाल. बसून राव नाका मुगे भुरगे कोताय भुरग्यांक धाडाय नाका, मा नाका, धाण मा नाका, गाडी मा नाका, शिराप गाय नाका. आंज बोड्या कोणी ते कोता सारकी कोताले. हुकूम घाल. तुका फौजा हा हुकूम घाल. जायत पड आमी फोन माताय ब्रदर मुगे मरे ईद आदी जाल्या आनी काजार जालना आनी मुगे भयणी गेलें काजार जालना सोयरी केताय मोठाय. लुसिफरान तेगे आंज बोड्या कोताय ते. तुवें हुकूम घायला आंज बोड्याकू जेजूच्या नांवान. आंज बोडे मुगे पार्टनर खूंय आसा तो चोय आनी ते कोण ब्लॉक केला तो चोय मेळत न्हू आनी ते सगळे मेळत फोन मार भायर उडय मुगे पार्टनर आतां आतां. थँक्यू जीसस. हुकूम घाल तुवें पार्टनर हाड म्हूण सांग आतां आतां. रीड डेट जेनेसिस 24:7. आंज बोडे आपल्या गेले चेड्याक एक पोती हाडले. आनी एक इम्पॉर्टंट पॉयंट जावन आसा आमकां ग्रेस जायनाय. दोन पयशे येताय वयताय, धंदो फिली जायनाय, कस्टमर येयनाय त्या आटी वयताय. आमगे हितू बरो शॉप आसा थिंग वयताय, आमगे सामान बरें आसा थिंग वयताय. ते लुसिफरान तेगे आंज बोडे ब्लॉक कोताय. तुका स्वता बॅड लाग म्हणसा मुगे नोशीबूय तेश म्हणसा. तुवें हुकूम घायला आंज बोडे तो सगळे कस्टमर हिंग घाल आतां इन द नेम ऑफ जीसस. हुकूम घाल तुगे भाशेन तुगे फायनान्स ब्लॉक केला. तुका मेळनाय सगळे हेरां मेळटाय कॉन्ट्रॅक्ट. तुवें हुकूम घायला आंज बोड्यान तो वसात मातशें चोया जेजूच्या नांवान. कोण मगे ब्लॉक करता हुंयच लुसिफरान हुंयच ते गेले मेळत मेळपला फोन मार भायर उडय ताका आनी ते बिझनेस म्हाका येतले. थँक्यू जीसस. एक व्हड फौज आसतना तूं हुकूम गायना. तुका खबर ना तुका फौज आहा म्हणून. जेजूच्या नांवान तूं क्रिस्त खबर ना आनी क्रिस्त ओडिल्या फौजाचो आनी फौज काम कोना हुकूम गायना जाल्यार तुका खबर ना. बसोन रड नाका, सुसायड कोतो म्हणनाका, मुगे लायफ राबिश मस्ता म्हणनाका. हुकूम घाल तुगे फौजा. आर्गां जेजूक सगळे मेळत मे ते लुसिफरान भायर उडय ताका. दिस इज 24:40. दे विल ब्रिंग युअर स्टेप्स इन टू प्रॉस्पेरिटी. ताका सांग आंज बोड्या कितें करपा जाय बिझनस चोणो सांग म्हाका. केसो पावंडे मारपा जाय, कितें करपा जाय, केसो मनीस येता रॉंग बिझनस दिवपा ताका भायर उडय. कोण मनीस येता सारकें तांकां दवर, कोण मनीस येता चिटींग करून ताका भायर उडय. ताका लागून कोणा खबर आहा ह्या आंज बोड्या कित्याक तांकां ते आंज बोड्या दिसती पडाय. दोनी दिसती पडना ते रूप आहाय. तांकां दिसती पडना अरे हेजे भितर तो मेळत म्हागेला आनी तो मगे बॉर्न अगेन ब्रदरा बोले वयता म्हळ्यार बॉर्न अगेन ब्रदर केसलो हुकूम गायना म्हाका तेजे दोन चोडोय म्हण. कित्याक सिंपल तुका खबर ना तुका फौज आहा आनी फौज तुगे लायफ जोयतीवंत करून दवरल्या. आनी एक एकदम इम्पॉर्टंट पॉयंट आंज बोडे तुगे लायफ स्मूथ करपा येयले. हुंयच्या प्रॉब्लेम आहा आनी हुंयच्या प्रॉब्लेम ना त्या आटी तुका डॉज मान व्हरपाचें कंटिन्युअस तुवें आंज बोड्या हुकूम घालपाचें. एक्झोडस 23:20 चोय आनी जेरेमिया 29:11 सांगता देवान तुका प्लान केला. केसो प्लान? एकदम फर्स्ट क्लास प्लान. त्या प्लाना प्रमाण वचोंक तुगे लायफ वयर वचोंक सगळ्यांनी मिलाग्रे अज्जा मातयो. तूं जाणा तुगे भुरग्यां ब्लॉक केला म्हणून कोणा भुरगीं नाय जाल्यार तुगे कसली ब्लॉक केला कोणे सोयताना तोयला चोरूंक मारूंक इबाड करूं ना. डॉक्टर कितको सांगतलो. डॉक्टरा मेळत मे दिसती पडनाय. आर्गान देवा दोतरां पासत पण तेगे सायन्स फील्ड लिमिटेड. पवित्र पुस्तक तुका दिसती पडना तो संसार दाखयता. तो चड पावरफुल. तुवें हुकूम घायला तुगे आंज बोड्या
भायर सोन मेळत मो वाजरेपणाचो जेजूच्या नांवान. जेरेमिया 29:11 देवागे प्लान सदां बेसांवान बोललो. तुगे जिवितांत तूं मिलाग्री जायना अजापान जायना बेसान तूं कोण हे लुसिफरान तेगे आंज बडे ब्लॉक करता. तूं कोळे फौज आहा दोग तीग जाणां सांग. तुगे फौज चड पावरफुल आनी गे जायत जाण सक्सेसफुल नाय तेंगे कामां कित्याक तेंगे कितें टॅलंट आहा केसो गुण आहा ते खबर ना. आंज बडे दाखयता तुगे गुण केसो तो. गिडियना गुण घाललो फौजाचो व्हडलो सोल्दाद. आंज बडे सांगता तूं व्हडलो सोल्दाद देवागे सोल्दाद हे सगळे इस्रायल परजांत इतू ते बणकोणे हाय हांव कितको सोल्दाद ते खबर ना तेगे गुण केसो तो. ते सोल्दादाक गुण घान घाललो आनी देव ते सोल्दाद कोता आनी आख्खी इस्रायल परजे सुटका दिता. तेक तो पयलें कळोलें तेगे गुण कितें आसलो तो इस्रायल परजे केन्ना सुटका मेळपाची. मोर दॅन 200 टायम्स तुका आंज बोडे आनी दोलबार मेळत आहा. हुकूम घाल तुगे कोण विजा ब्लॉक केले जातले तुगे भायर वचपा ब्लॉक केला फायनान्स ब्लॉक केला तुगे भुरगीं ब्लॉक केला काजारी जिवीत ब्लॉक केला आनी कितें केलें जातलें तूं जाणा आमकोळे आंज बोडे आहाय ते चड पावरफुल आनी ते आमगे हुकुम्या रावताय. मॅथ्यू 24:31 बायबल सांगता एक दीस कोरण्याचो आवाज येतलो निमाण दीस आंज बोडे येतले 4 कोणशान संवसाराचे आनी हे सगळे जेजू मानून गेले तांकां डायरेक्ट कूड आत्मा सयत स्वर्गार वतले. आर्गान जेजूक फर्स्ट पॉयंट हे आंज बोडे तुका जाय जाल्यार जेजू मानून घेवपाकूच जाय. सेकंड वर्स जावन आसा अधिकार तुवें चलोवपाकूच जावो. Ephesians 4:20 बायबल सांगता बी एंग्री एंड सिन नॉट. रागार जाव आनी पातक ना. तूं तो रागार जायना तूं पातक कोता देवाची आड. देवान जैतिवन जिवीत रेडी केलें तें तुमी सगळ्यान व्हरों जाय. एंड डोंट लेट द सन गो डावन ऑन युअर एंगर. तुगेलो राग निवळाय नाका. देवचाराचें सगळें तुगे जिवितांत वायट करता चाळवय तर तुका देवचार कितें तूं चाळवोन राव तूं चाळवोन राव. द्वेश म्हळ्यार येवपाची ना भायर सर इंकिचो पेन भायर जेजूच्या नांवान हांव ग्रेस सगळे मोडटात भायर सोन मेळत ना मुगे दोन आउट. राग भायर काडपा जाय. अधिकार चलोवप म्हळ्यार राग घालून अधिकार. एक म्हळ्यार सांग आंज बोडये आमचे कसले कोलार कसले आमोणे कसले पेटोणे क्रिस्ताच्या न्हय. हांवें श्रीलंका फोन केला मुगे मामी बरें ना म्हणून म्हाका कळला ती सामकी सिरियस आहा 8 days हॉस्पिटलान आहा जोर आनी किडनीचें कितें आहा म्हणून. मागीर हांव देवा कडेन खूब मागला आनी मुलं केसले अधिकार ना मुजे मामीचे मुगे फॅमिलीचे म्हणून हांव प्रेयर केला आनी हुकूम घायला. आनी म्हाका काल हांवें फोन केला सांजचे ते म्हळ्यार मामी बरें जावन घरा येयलें म्हणून सामकी बरें आहा म्हणून म्हाका खबर मेळ्ळा. देवा पयर आयतारा येयलोले मुगे माम म्हाका जायत पाड आपयतारा प्रेयरा हांव येनासलें म्हण हांवें पयर आयतारा येयलें मुगे भुरग्यांक घेवन आनी म्हाका जायत पाड जातालें मुगे हाटल्यान एक सायड बोर दुखताली आनी जायत डॉक्टरांक गेल्लें वखद लायतालें पूण बऱ्या पडना. पयर हांव प्रेयरा येयलें आनी म्हजेर मागणी केलें तेन्ना मुगे आख्खी बोर बरो जालें म्हूण हांव देवाक आर्गां दिता. की म्हाका गव्हर्मेंटाक लास्ट टायम ऑफर लेटर आयलें मेडिकल जाल्लें एज अ फिजिकल एड्युकेशन टीचर पोस्ट आनी म्हाका जॉयन केला म्हणून आनी 3 म्हयने जाले हांव बेकार आशिल्लो आनी म्हगे बायल ऑलरेडी गव्हर्मेंट सर्वंट आसा. देव म्हजे बरें आसा म्हजे दीस बरें येता हे एक शब्द तिका म्हणटालो हांव. आनी गेल्या त्या ब्रेस्तार तिका सकून पडलें रातचे की म्हाका ऑर्डर येता म्हणून. म्हाका ती सकाळीं सांगपाक लागली म्हाका ऑर्डर येता दुसरी जॉब येता. म्हाका काल ऑर्डर आयली दुसरी इस्कॉलाक म्हाका जॉब ऑर्डर आयली आनी फाल्यां जॉयन जावपाचो. सो थँक्यू जीसस. Because the रातची गाडी बी चलता म्हाका न्हीद येता. वन सायड मॅट विथ एन एक्सिडेंट समतोल न्हिदलो एक झाडां काडटोली गाडी तळ्यांत पडली भितर बट समाव आय सर्वायव. कितें जालें पास्टराची सिडी घालून हांव पेंजीम साकून येतालो आय वॉज टायर्ड चलता चलता म्हाकाच खबर ना आय फेल अस्लीप पूण गाडी म्हजी इट क्रॉस जुवारी ब्रिज इट वॉज सो स्लो आय डीड नॉट नो हाव आय वॉज सर्वायव. आर्गा जेजस आनी पास्टराक हांव थँक्यू म्हणटा काळजांतल्यान.